नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. पेड्ड्यार जाल्ल्या तांदळाच्या चवकशेचे दिल्यात आदेश. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची म्हायती. जीएमसींतल्यान पळून गेल्ल्या चोराक वास्को पुलिशेन केली अटक. उपचारा वेळार पुलिसांक चुकोवन काडिल्लो पळ. जिल्लो अधिकारी मामू हागेन केली स्मार्ट सिटी कामाची पळोवणी. कामाविशीं लोकांची गाराणी घेतली आयकून. माडा वयल्यान रातया देऊन बिबट्यान काडलो पळ. बिबट्याच्या हालचालीचेर रान खात्याचे आशिल्ले लक्ष. आपतकालीन परिस्थिती खातीर सगळ्या खात्यांनी रावचे सज्ज. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची सुचोवणी. आणि अत्याचार सहन करूनय भारतीय लोकांनी हेरांक केलो आदार, सांगता केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी. आणि आता खबरो विस्तारांत. नागरी पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ऑफिसांत बसून जावचे नात आनी गुदावांनी वचून पळोवणी करपाक जाय. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. पेड्ड्यार जाल्ल्या तांदळाच्या चवकशेचे आदेश दिल्ल्याचे मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले. सोसायटी वयल्या लोकांक घातिल्लो तांदूळ सामकोच पेड्ड्यार जाल्लो. तांदळाक किडूय लागिल्ली. ह्या विशीं खोलायेन चवकशी जातली अशें मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें आसा. एकूच स्टॉक जो आशिल्लो सिवील सप्लायक हो मातसो आमी ऑलरेडी रिप्लेस करपाक लायला. तेजेर ऑलरेडी तांकां सांगलां की तो परत घेवन एक हांवें इन्क्वायरी रिपोर्ट म्हाज्या कडेन येयला त्या प्रमाणे फक्त एक कन्सायनमेंट जो आसा हो एक कन्सायनमेंटाचेर ऑलरेडी डिपार्टमेंटान एक्शन घेवपाक सुरवात बरोबर आसा. तेंच्यांनी जो पर्यंत वचून तेंच्यांनी आपले गुदाव पळयना किंवा गुदाव चॅक करिना तो पर्यंत जावचें ना. तो कोण तरी स्टोर किपर आहा तेजेर सोडून जावचें ना म्हणून तेंच्यांनी हेड ऑफिसान बसतल्या तेंच्यांनी गुदावांनी वचपाचें. वास्को रॅम्प बांदपा खातीर FL गोम्स रस्तो 6 म्हयन्यां खातीर बंद दवरतले. लोकांनी काचाबूल जावचे न्हय, तशेंच हे काम पुराय जाता मेरेन लोकांनी सहकार्य करचें अशें आवाहन वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान केलां. आनी दुसरे वटेन समाज वावुरपी शंकर पळजी हे रॅम्प्स ह्या रस्त्यार बांदचे न्हय म्हणून विरोध करता. सरकारान सत्तेचो दुरुपयोग करचो न्हय अशें शंकर पळजीचें म्हणणें आसा. मार्किंग स्टार्ट केलां, बंद केलां आनी 6 म्हयने हांगा काम चालू उरतलें. तांकां नोव्हेंबर डिसेंबरा भितर हँडओवर करपाक जाय तें. म्हाका सगळ्या लोकांक इतलेंच सांगन दिसता की हें जें आज काम आसा दिस इज टेम्पररी. परमनंट सोल्युशन मेळपा खातीर हें एक टेम्पररी आमी एक ब्लॉक म्हणजे काम चालू आसतना ब्लॉक जातलेच. आनी त्या खातीर सगळ्या लोकां कडेन मागता की मातशें इल्लें पेशन्स आसचें म्हणून. म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज आमी जुवारी ब्रीज पळयलो नाल्यार खंयचेय ब्रीज बांदता खंयचोय डेवलपमेंट करता पळय थोडो लोकांक त्रास जातात पूण ताजें जेन्ना आमकां परमनंट सोल्युशन मेळटा म्हाका दिसता लोकांनी मातसो इल्लो कळ सोदची. हांव म्हणटा की इट वील बी व्हेरी इजी. आमी कॉम्पॅक्ट आसा. वास्को इज व्हेरी कॉम्पॅक्ट. आमकां आनी खंय खंयच्यान हें घेवपाक चान्सीस ना. सो आसा ते रिसोर्सीस आसा ते इन्फ्रास्ट्रक्चरा भितर आमी तशें मॅनेज करतले. आमी पुलीस थंय घाल्या वेवस्थीत आनी आमी प्रेस करतले की जाता तितले बेगीन हें काम तुमी अप्रॅम्पाचें करचें. हो आतां रॅम्प आतां तुमी हांगासून सिटीन जो देंवोवपाक सोदता न्हू कितें तुमचे कडेन प्लॅनिंग आहा तुमचे कडेन. आयज तुमची दादागिरी जाली मरे सगळी. तुमी आमदार बिमदार जाले म्हणून लोकांक तुमी ग्रांटेड घेता. अरे ऑलरेडी हे कंजेशन आमी फेस करता. पार्किंगाक जागा ना थंयसर. तूं रॅम्प देंवयतलो थंयसर. लोक गाडये पार्क करता ते करतलेच थंयसर. कितें रे आयज म्हाका सांग हे रोडाचे हें पळया रे वीट कितली आहा ती पळया रे हेची. तुमकां मात तरी एक्चुली मरे TCPन बीन मरे प्लॅन करून हें करपाक जाय सगळें कितें करतात तें. तुमी सत्ता आहा म्हणून सत्तेचो दुरुपयोग करूं नाका. ऑलरेडी आमी भोगतात आसता. तुमचे कडेन ऑप्शन आसा. TB कुन्ना कडेन थंय तुमी देंवोवपाक शकता. खर्च वाचयतात कितें रे. म्हाका एक सांग आतां तुमी ईच एंड एवरीथींग त्या MPAच्या फेवरान करतात. लोकांच्या फेवरान कोण करिना. आमी वोट मारता मरे तुमकां.
वोट मारता आनी आमकां जाय तशें करा मरे, तुमकां जाय तशें करतले, तुम्ही दादागिरी करपाक उठले मरे. वास्कोचो आमदार अंडरस्टँड जायना, मुरगांवच्या आमदाराक सांगले तो अंडरस्टँड जायना, दोगांयकूय लागता तुमकां हें. कित्याक आमी मुरमुगांवचे लोक हांगाच्यान ट्रॅव्हल करता आनी तुमी जे हांगा करता न्हू हें बरें करिना ना, तुमकां पयलींच सांगता. तुम्ही लोकांक फोंडान घालपाक उठले. ऑलरेडी एक्सिडंट्स वाडलेले आसा आनी सिटीन जे स्पीड लिमीट आहा न्हू, फाल्यां सकाळी हे रॅम्पो वयल्यान गाडये सुद्दां जे देंवतले खबर आहा मरे तुका, हे आउट ऑफ कंट्रोल आसतले आनी तुमी लोकांक फोंडान घालतले हांगासर, टू व्हिलरवाल्यांक त्रासान घालतले. पयलीं पार्किंगाचे आमकां अवेलेबिलिटी करून दिया. उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी मामू हागेन सांतिनेज ते काकुलो मोला मेरेन चालू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी कामाची पळोवणी केली. अधिकाऱ्यांच्या पळोवणे वेळार ह्या कामाचो तशेंच घाण उदकाचो त्रास जाता अश्यो कागाळी लोकांनी जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन केल्यो. मात जाता तितले बेगोबेग हें काम पुराय करपाचो यत्न चालू आसा अशें उतर मामू गोंय हागेन थळाव्या लोकांक दिल्या. आमकां कामत प्लाझान 1 म्हयनो जालो सिवेज हे भितर येता सर, बिकॉज ऑफ दीस न्यू स्मार्ट सिटी इट इज. ओके. सो नोबडी एवरीवन इज पासिंग द बग फ्रॉम हियर. आणि आता तुमकां कलेक्टरान कितें सांगलां? कलेक्टरान सांगला आय विल लूक इनटू दॅट. ओके. तुमकां दिसता की हे मॅटर बेगिनात बेगीन म्हणजे जातले वी काय? अंडरस्टँड दिस हॅज टू बी टेकन ऑन अ बॉडी, बट इट हॅज टू बी सायमल्टेनियस. दे हॅव टू हॅव द रेजिडेन्शियल ऑल्सो. पावसा पयलीं जातले खंय दिसता? आय डोंट नो अबाउट दॅट. जालें जाल्यार वेल एंड गूड, बट ऑफकोर्स इट्स अ टायम कन्झ्युमींग. ही पयलीं पासून आमची पोर्तुगीज पासूनची लायन आसा, सो वी अंडरस्टँड द प्रॉब्लम, बट आनी हाफ हजार करप ना. कितें करता ते सारकें कॉन्क्रीट सारकें हें करूंक जाय. भायल्यान ही बांदली, भितर हांकां कनेक्शनूच दिवना. सो दीस ऑल वॉटर इज कमींग बॅक इन द आमचे कॉम्प्लेक्सान येता. सावयवेरा कुयनान माडार चडिल्ल्या बिबट्यान रातया पळ काडलो. ह्या बिबट्याक वाटोवपा खातीर रान खात्याचे अधिकारी थंय पाविल्ले, पूण हो बिबटो ज्या माडार चडिल्लो तो बरोच उंच आशिल्लो. थंयच्यान ताका सकयल देंवपाक शक्य नाशिल्लें, देखून तो आपूण जावन सकयल देंवतलो हाची लोक तशेंच रान खात्याचे अधिकारी वाट पळयताले. तो केन्ना देंवलो तें कळोकूच ना. आपत्कालीन परिस्थिती खातीर सगळ्या खात्यांनी सज्ज रावचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सुचोवणी केल्या. आपत्कालीन वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या बसके उपरांत मुखेलमंत्री उलयतालो. लोकांनी सचेत मोबायल ॲप डावनलोड करचो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यान लोकांक केलें. कसलेय आपत्कालीन परिस्थितीत ह्या ॲपाच्या माध्यमांतल्यान संबंधीत प्राधिकरणाक सुचोवणी दिवं येता अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलां. इन्सिडन्स रिस्पॉन्स सिस्टम IRS नोटिफिकेशन हे पब्लिश केले. आम्ही ह्या मिटिंगेत आमचे इट इज अन लोकल कॉन्टिजन्सी प्लॅन फॉर द मास रेस्क्यू ऑपरेशन एट सी ते आज डिक्लेअर केले. मान्सून प्रिपेअरनेस रिव्ह्यू मिटिंगेचो अजेंडा क्लियर केलो. त्याचबरोबर सचेत नॅशनल डिझास्टर अलर्ट पोर्टल म्हणजे सचेत मोबायल ॲप हांव सगळ्या पब्लिकाकूय आव्हान करता की तेंच्यांनी सचेत मोबायल ॲप हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो काडला. नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या जेंच्यांनी हो ॲप काडला, एनी डिझास्टर हॅपन इन कंट्री एनीवेर जाल्यार हे ॲपाचेर आमकां अलर्ट जो आसा हो खूब बेगीन येता. त्या ती पब्लिकानूय बी हो ॲप जो आसा हो डावनलोड करून घेवचो. ह्या मिटिंगेन टोटल डिस्कशन्स जाले वेगवेगळ्या विशयाचेर की खंयच्या खंयच्या डिपार्टमेंटाचो रोल कितें आनी कोणी प्रिपेअरनेस कितें करचें ताज्या पयलीं. आनी सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन्स दिले त्या प्रमाणे सगळ्या जाणांनी आपलें काम सुरवात केलां. प्रत्येक जण आपले तालुका लेवला वयल्या ऑफिसराक अलर्ट करतले आणि पावसांत कसल्याच पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही, एक्सिडंट जावचे न्ही ताज्या खातीर ऑलरेडी सगळ्यांनी काम सुरवात केलां. म्हाका खात्री आसा की हांव कॉंग्रेच्युलेट करता म्हज्या स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट टिमीक. तेंच्यांनी खूब बरें काम प्रिपेअरनेस प्लॅनिंग जे आसा पळय हें खूब बऱ्या पद्दतीन केल्लें आसा. ह्युमन रिसोर्स ताज्या खातीर जाय तो आमी ह्युमन रिसोर्सूय बी रेडी केल्लो आसा. आणि ऑलवेज वी आर 24/7 अलर्ट एज बोथ द कलेक्टरेट लेवल एंड द डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचेरय बी आमी आमचो स्टाफ घालून अलर्ट आसता. फाटलेय फावटी लोकांनी एक्सपिरियन्स घेतला कारण नॅचरल कॅलामिटी आमी रोखूंक शकना, बट जाल्या उपरांत विदीन 24 आवर रिस्टोरेशन ऑफ ऑल रोड आसतले, पावर आसतले, वॉटर सप्लाय आसतले, हे सगळें करपाक आमची टीम अलर्ट आसता. भूतकाळांत आमचेर बरेच हल्ले जाले, आमकां गुलामी सोंसची पडली, आमकां पिडले. इतले सगळे सोंसूनय भारतीय लोकांनी जगाक आपली आनंदी वृत्ती दाखयली. केंद्रीय सांस्कृतीक राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी सांगता, जॉर्जियाच्या राणीचे अवशेश भारतात स्थापन करून आमी हे परतून एकदा सिद्ध केल्ल्याचे तिणें ह्या वेळार सांगले.
जॉर्जियाची राणी सांत केटेवेनाचे अवशेष गोंयांत हाडल्यात. ही राणी आदी गोंयांत आशिल्ली, पूण धर्माचो संदेश दितना तिका अफगाणिस्तानात बलिदान दिवचें पडलें. 16 वर्सां उपरांत तिचे अवशेष सापडल्यात आनी जॉर्जियाच्या ऑर्थोडॉक्स इगर्जीच्या पाद्रीन ते अवशेष धार्मीक विधी करून पोरण्या गोंयच्या पुरातत्व संग्रहालयांत स्थापीत केल्यात. I look at it from the perspective of Indians, Indian values and Indian ethos, and we believe that anyone who's done good things needs to be respected, and anyone, irrespective of religion, etc., needs to be respected for what their belief is. And thus, in my assessment of things, between Georgia and India, when India got to realize that there are relics of Queen Catavan lying here, and we got some information in 1958. It took ASI 16 years to locate it, and we kept excavating, and after 16 years of excavation, these relics were found. And then a long study and research went on it in terms of genomics, and through genomic study in Hyderabad, the lab decided that these belong to Queen Catavan. So it shows India's commitment, long-standing commitment towards preservation of heritage and conservation of all the history has to showcase, and that completely goes with the Indian value system, that we not only accept others, we respect others, which is unlike many other people. Some of them attacked us in the past, some of them made us slaves, changed our religions, did all kinds of atrocities on us, and yet Indians and people who are originally from India continue to be who they are, what they are, and it's a story of resilience which Indians have showcased, and also a story of not just resilience but respect for all, and that respect for all is exhibited through this particular action. If I look at the history and I look at Queen Catavan, I look at it from the point of view of Indians who suffered a similar fate, who went through similar circumstances, and in spite of all the wrongs which have been committed to us, we yet remain positive people. 18 जून हो गोंयचो क्रांती दीस आनी गोंयांत खेळा मळाचेर क्रांती घडची ह्याच हेतान येता त्या 18 जूनाक राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो मॉस्कोट लॉन्च जातलो अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली. तशेंच लागोरी सारखे पारंपारीक खेळ ह्या वर्सा डेमो स्पोर्ट्स म्हणून हाडटले अशी माहिती ह्या वेळार मंत्र्यान दिल्या. ह्याच नॅशनल गेमाक धरून 18 जूनाक मास्कोट लॉन्च सेरेमनी ह्याच श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातली. सगळ्याक तुमकां मायमोगाचें कोणी हो मास्कोट लॉन्च जो आसा तो विद्यार्थी आनी खेळगड्यांच्या उपस्थितीत जातलो ह्याच श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर इन द जॅम पॅक स्टेडियम ऑफ ऑलमोस्ट 5000 कॅपॅसिटी. ह्या संदर्भात मोठे टॉल लिडर्स इन द स्पोर्ट्सिंग फिल्डी स्पोर्ट्स फेडरेशन आसात तेंचे येतले, आनी जेंच्यांनी आमचे खातीर खूब ह्या नॅशनल आनी आंतरराष्ट्रीय पायलेले आसा अशे हस्तियो त्या मास्कोट लॉन्चा खातीर उपस्थित आसतले. 18 जून हो गोंय एक क्रांतिकारी दिन जावन आसा, आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आज तो दीस आमी फिक्स केल्लो आसा. ह्या संदर्भात आमकां आदरणीय डॉ. प्रमोदजी सावंत गोंयचे मुख्यमंत्र्यांचे खूब आदार आनी सातत्यान पॉझिटिव्ह वचपाचे हो एक संदेश दिल्लो आसा. हांव मागतां ह्या वेळाचेर तुमकां सगळ्यां कडेन की अशाच तरेचो तेंको आनी अशाच तरेचो मोग तुमचो आमच्या खेळा खात्याचेर आसता. ह्या लगोरी आनी आमचे घटका हे मेडल टॅलीन आसपाना, इट इज जस्ट अ डेमो. कारण ज्या वेळाचेर पयलेच पावटी आमी जेन्ना खंयचो एक स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करतात, फाटले फावटी योगा आनी मल्लखांब हो डेमो स्पोर्ट्स आशिल्लो, आनी म्हणूनच आतां ताका मेडल टॅलीन आमी समावेश केल्लो आसा. आनी लगोरी
आनी आमचो घटक जे आसा ते ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जे आसात ते डेमो स्पोर्ट्स म्हणून आमी घेतले, बट इट विल गेट द नॅशनल स्पोर्ट्स. वास्को खारेवाड्यार बसपी होलसेल नुस्तेकारांक धांवणयले नाजाल्यार पालिकेंत येवन नुस्त्याचो पाटलो घेवन बसतली अशी शिटकावणी खारेवाड्या नुस्तेकारांनी मुरगांव पालिकेच्या अध्यक्षाक दिल्या. नवें नुस्तें मार्केट बांदपा खातीर नुस्तेकारांक भायर बसपाक सांगिल्ले. ह्या होलसेल नुस्तेकारांक लागून गिरायक जायना. पालिकेन हांकां धांवणयले अशें उत्तर दिल्लें, पूण ह्या नुस्तेकारांक लागून थळावे नुस्तेकार बरेच तिडकल्यात. पालिकेन बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी नुस्तेकारांनी केल्या. थँक्यू दादा. ती म्हणटाय मार्केटान बसून भितर लोक येना, मार्केटान कोण गिरायक जायना म्हणटा. मार्केटान देवता म्हणटा ट्रस्टान ती म्हणटा होलसेलाक लोक होलसेला वचून वयता, होलसेलाक गिरायक जाता म्हणटा आनी आमकां तांकां नुस्तें गिरायक जायना म्हणटा. तेचो डे वानचो डिमांड आहलो की होलसेल बंद करपाची. आमी 2-3 फावटी बंद केलें, सिलींग नोटीस बी धाडले SEO जाण सिलींग नोटीस, तरी पूण ते ओपन आहलें. आतां पत्ते हांवें तांकां धाडले सगळें बंद करपाक. तेका आमी बंद करता, पत्ते सिलींग नोटीस धाडटा. वॉट्सॅप जी हिंगता न्ही लमाणी लोक हिंगता न्ही तांकांय बंद जाता. पुलीस घान कपिलाकूय उलयलेलो आहा, PI कपील, तो बरें काम करता. तेका उलयन हांव सगळ्या लमाण्या रस्त्यार हिंगताय तशें होलसेलान बंद करता. आयज तुमी खारेवाड्यार चोयल्यार आख्खें होलसेल आनी रस्त्यार बसून नुस्तें जी पळय हिंगताय ती केशी बंद जायना. आतां म्हाका कांय सोजमो ना, म्युन्सिपाल्टी कडेन पावर ना, काय पुलिसां कडेन पावर, कोणा कडेन पावर ना हें बंद करपाक. हें जें पळय चलता तें इल्लिगल चलता. हें इल्लिगल तर हें कडेन बंद करपा जायना जाल्यार हें कितें करतली हें म्युन्सिपाल्टी. आयज आमकां तरी पूण आमी आनी 8 दीस देखून आनी म्हयनोभर देखून येवपा पडल्या पड आमकां आमी हिंगा येवन रावतली. तें होलसेल बंद जालें बगत. कित्याक जेन्ना न्यू मार्केटाचे प्रोजेक्टा लागून येयलोलो MLA आनी हे सगळे कावन्सिलर, तेन्ना आमकां सांगलोलें तेणी कितें की रस्त्यार आनी जे पळय इल्लिगल कितें जाता नुस्तें कितलें हिंगता तितलें बंद करता म्हणून. एक 8 दीस थिंग बंद जालें आनी आयज पासून तें पत्ते चालू आहा. आयज फीश मार्केट कंप्लीट जावपा येयलो, फीश मार्केट कंप्लीट जावपा येयलो तरी पूण बंद जायना. चेअरपर्सनान सांगलां आनी शिवनूय सांगलां आमकां ते बंद करतले म्हणून. आनी आतां जरी तर बंद जायना 3 दिसां टायमींग दिली ताणें. आतां 3 दिसांनी बंद करता म्हणलां. आमी सांगलें ताका आमी हाली पासून येतली. येता आसतना सोमतें नुस्तें पांटलें घेवन येवन हिंगा बसतो आमी सगळीं लास्ट टायम. आतां पुरो चड जालें तेंगेलें. आतां तेवूय बरें गेमी येवता आमचे कडेन. आतां आमगे बाजार रेडी जावपा येयलो म्हणल्यार तेंगे होलसेल बंद जायना. तुमकां कितें सांगलेलें आनी कित्या खातीर तुमी बंद करता? आमकां सांगलें तेणी आमकां बाजारांतली भायर सराय आपूण ते होलसेल बंद करता, तुमकां न्यू मार्केट आमी मार्केटान दिता आनी ते होलसेल केन्नाय चालू जावची ना म्हूण सांगलेलें. लोकांनी गोंयचो इतिहास विसरचो न्हय. जेन्ना देवळाच्या पुनर्बांदणीची घोशणा जाता तेन्ना लोकांनी सकारात्मक रावपाक जाय आनी हाचें स्वागत करपाक जाय. फक्त देवळांच न्हय, इगर्जीचेय सरकारान पुनर्बांदणी केला. केंद्र राज्य परराष्ट्र वेव्हार आनी संस्कृती मंत्री मीनाक्षी लेखीन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या देवळाच्या पुनर्बांदणीच्या निर्णयाक तेंको दिला. Churches have also been restored, and but you also have to understand the history of violence also is very much part of Goa's history. History of conversions also a history of Goa. History of exploitation is also the history of Goa. History of atrocities is very much part of the history. I think it's time that we all come to terms with the history and behave and work as Indians and work towards Indianhood
and togetherness is what we all need to do. I think people have to be open-minded, and people have to be accepting, and people have to be understanding, and not become part of what I call this particular syndrome where victimization of the victim should not happen, and people should understand that there has been victimization, and let's accept it. Let's all be part of that. Let's know that this is what is our. आयतारा ICSC शिक्षण मंडळाचो 12वेचो निकाल जाहीर जालो. शारदा मंदिरात शिकपी सारा वडेकर ह्या चलयेक 98.4% गुण मेळोन गोंयांत पयलो क्रमांक फावो जालो. तर स्मिथ दवळी हो विज्ञान शास्त्रांत पयलो आयलो, ताका 96% गुण मेळ्ळे. म्हजे ज्युनियर्स जे नेक्स्ट इयर 10वी नाल्यार 12वी आन्सर करतले तांकां एक मॅसेज आसा की रेगुलरली शिकचें 2-3 वरां अशें, आनी बाकीचो जेन्ना फ्री टायम आसा तेन्ना अशें खेळचें, फ्रेंड्सांक वचून मेळचें, TV पळोवचो, अशें कितें एन्जॉयमेंटाची एक्टिविटी करची. हांव म्हजो एक्सपिरियन्स सांगता. जेन्ना म्हजी एग्जाम चलिल्ली हांव फक्त रुमान शिकनाशिल्लो. मात 3-4 वरां जालीं, मातसो पुरो बी जालो की सकयल वतालो, कोण फ्रेंड्सांक मेळटालो. नाजाल्यार तेन्ना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मॅच चलिल्ली, सो ती पळयतालो हांव टीव्हीचेर, आनी मातसो एन्जॉय करतालो, सो दॅट म्हजो मायंड रिफ्रेश जातालें. हांव आतां शारदा मंदिरांत शिकला. आतां आर्ट्सान म्हाका 98.4% पडून हांव फर्स्ट आयलां, आनी हांव आतां खूब खूश आसा. हांवें 10थान म्हाका जेन्ना 97.33% पडिल्ले, सगळीं म्हणटालीं तूं सायन्साक वच आनी आतां इतलें बरें पडलें जाल्यार आर्ट्स कित्याक घेता. पूण म्हाका धाकट्यापणाच्यान सारकी इंग्लिशाची आनी रिडिंगाची आवड आशिल्ली, आनी म्हाका खबर आशिल्लें की म्हाका सायन्स करपाचें ना म्हणून. म्हज्या आवय बापायन म्हाका फूल सपोर्ट दिल्लो तांचो, आनी म्हणून हांवें म्हजें 100% शुअर आशिल्लें म्हणून हांवें ह्युमॅनिटीज घेतली. आनी 10th म्हणसर हांव म्हणजे खूब शिकून म्हाका तें मार्क्स मेळिल्ले. पूण म्हाका 11th-12थान जेन्ना सब्जेक्ट्स करताले ते म्हाका इतलें एन्जॉय जातालें आनी इतलें आवडटालें की म्हाका इतलो चड एफर्टूच घालचो पडलो ना. म्हाका अशें इट वॉज नॉट लायक स्टडींग कशें दिसलेंच ना. इट वॉज जस्ट लायक रिडींग आनी एन्जॉयींग. सो हांव अशें स्टडीजार चड अशें टायम दिलो ना, पूण एवरी डे आय यूज टू 2 वरां अशें दवरतालें फॉर अभ्यास करूंक. आनी एंड ऑफ लास्ट 2 म्हयन्यांनी म्हणजे जॅनान फेबान हांवें मातशें एक्स्ट्रा टायम दिलो आनी 100% दिवन म्हाका हे मार्क्स मेळ्ळे. तुवें ट्युशन बीन कितें घेतला? ना, हांवें ट्युशन कांयच घेवं नाशिल्लें ह्या 2 वर्सांक. ओके. आनी नेक्स्ट तुजो कितें प्लॅन आसा? आतां ह्या 2 वर्सांनी जे हांवें सब्जेक्ट्स केल्या तातूंतले म्हाका मास मिडिया एंड कम्युनिकेशन सामकें चड म्हणजे आवडलेलें, म्हणून आतां हांव BMM म्हणजे बॅचलर्स इन मास मिडिया एंड कम्युनिकेशन तातूंत डिग्री करूंक सोदता, बॅचलर्स डिग्री. ओके. आनी ताचो तुका म्हणजे तुज्या पेरंटाचो सगळो सपोर्ट आसता? म्हाका फूल सपोर्ट आसा म्हज्या पेरंट्साचो. खंयसर म्हणजे करपाचें कितें चिंतलां बीन? हय, आतां म्हणजे हांवें खूब कॉलेजीसान अप्लाय केलां, क्रायस्टान, सिम्बायसिसान आनी झेवियर्स मुंबय. सो लुकींग फॉरवर्ड आतां. तर अजुनूय इंडियान आमकां इंजिनियरींग किंवा डॉक्टरूच जा म्हणटात, पूण ट्रुली जे तुमकां आवडटा तेच तुमी परस्यू करात. आतां इट्स अ ग्रोईंग फील्ड, सगळ्या करियर्सान आतां हे आसा, स्कोप आसा. कर्नाटकाच्या वेंचणुकेचो निकाल भाजपा वटेन लागूंक ना हाची आमकां खंत आसा, पूण फाटल्या फावट ज्या मतदारसंघांनी आमकां मार बशिल्लो थंय ह्या फावट चड मतां मेळिल्ल्याचें बाबू कवळेकार सांगता. पळोवपाक गेल्यार म्हणजे कर्नाटकात निकाल भाजपाच्यान सायडीन लागूना, म्हणून निकाल आपले फुडें आसा. खुबशे अपेक्षे प्रमाणे खुबशी शिटां कमी येयली. खरो रिजल्ट बरो येयलो. म्हणल्यार ओवरऑल जर कर्नाटकाची पळयत जाल्यार सामकी परिस्थिती बरी ना, पूण जेन्ना बेंगलोराची जर अर्बन एरियाची पळयत जाल्यार थंय गेल्ल्या इलेक्शनाक 18च्या इलेक्शनाक खाली 4 सिटां मेळ्ळी भाजपाक, खाली 4 सिटां, 28 पैकी 4 आनी 24 काँग्रेस. आनी ह्या फावटी 15 काँग्रेस आनी 15 भाजपा आनी 13 काँग्रेस. म्हणजे 4 वयल्यान 15चे पावल्ले आसात. तशें ओवरऑल जर परिस्थिती पळयत जाल्यार कर्नाटक बरी ना, पूण जेन्ना कर्नाटक बेंगलोर अर्बन एरिया भितर जर पळयत जाल्यार एक समाधान आसा की 4 वयल्यान 15चे पावले. गरमेचो हंगाम वाडिल्ल्यान सगळ्याची ताण भागोवपा खातीर ह्या मशिनाचें वांटप केलां अशें स्ट्रीट प्रोविडन्स ट्रस्ट सांगोळड्यान वाळपयच्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्रांत वॉटर डिस्पेन्सर मशीन देणगी स्वरूप दिल्या उपरांत सांगलें. ह्या वेळार स्ट्रीट प्रोविडन्स ट्रस्ट संस्थेचे सर्वेसर्वा डॉनाल्ड फर्नांडीस, ट्रस्टी ॲडव्होकेट कॅरोलीन
कालासो, रमेश गाडी, ऑपरेशन मॅनेजर स्वप्नेश साळगांवकर, वाळपय पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचे पोलीस निरीक्षक नेलेस्को रापेक्सो हाजीर आशिल्ले. तुमकां त्रास जाता म्हूण स्ट्रीट प्रोविडंटान एक वॉटर कूलर जो गरजेचो तो स्पॉन्सर्ड केला. तांकां आमी चड आभारी. हे तांचे एक बारीक गेस्टरा खातीर तुमकां उदक बरें पिवपाक मेळटलें. ताका लागून तांणी इतलो खर्च करून हे वॉटर कूलर आमकां डोनेट केला आनी तुमची ताण निवयल्या. जोडला सांगले ते भाशेन आमची संघटनाचो हेतू आसा की कोणान सारके नोबडी शूड बी ऑन द स्ट्रीट. खंय तरी तांकां एक मानसीक हक्क म्हणून आसा, एक ह्युमन रायट्स आसा. आनी इतकी वर्सां जी आमची संघटना आतां चालू जाल्या आमकां अशें कळून आसा की विथ मेडिकल हेल्प किंवा मातशें तांकां मोग दाखोवन मातशें तांकां एक सपोर्ट दाखोवन की खूब सारकी चेंज जाल्ली आसा आनी सारकें नॉर्मल लेगून जाल्ली आसा. सो एक आमचो हो मेन हेतू आसा की कोणेन खंय तरी लॅक ऑफ फॅमिली सपोर्ट अशें रस्त्यार पडून सारकें सारकें व्हेरी बॅड कंडिशनाचें आसचें न्हू म्हणून. पूण आनीक आमचो एक मेन हेतू आसा की तुमची एज पुलीस तुमी आतां पुलीस स्टेशनान वयतले सांगलें तुमकां यू ऑल वील हॅव टू हेल्प अस. आमकां पुलिसाची सहकार्य खूबच जाय. विदावट पुलीस इंटरवेन्शन आमी तांकां उपकारपाक शकना कित्याक आमकां तेंची नांवां नकळो खंयसून येयला तें नकळो. सो पुलीस इंटरवेन्शनान थ्रू मेजर पुलीस सपोर्ट आमी तांकां व्हरूंक शकता. दिवचल पालिका वाठारांतली मॉन्सुना पयलींची कामां वेवस्थीत जाग्यार घालात अशी मागणी दिवचल गट युथ काँग्रेसीन केला. मनोज नायक हांच्या फुडारपणा खाला कार्यकर्त्यांनी सोमारा पालिकेचे मुख्य अधिकारी सचिन देसाय हांची भेट घेवन शारांतली गटारांची स्थिती, बेशिस्तपणान उडयल्लो कोयर, येरादारी आनी हेर समस्यांचे नजरेक हाडून दिल्यो. ह्या मुद्द्याचेर लक्ष घालपाचें उतर मुख्य अधिकाऱ्यान कार्यकर्त्यांक दिलां. स्कोपान ना जाल्यार ते आमी कावन्सिलान धाडटा. सपोज जर तुमी एक आमकां 4 बरोवन दिल्या आनी तातूंतली सपोज ऑलरेडी घेतिल्ली आसा जाल्यार ती ताका हांव इंजिनियराक सांगता हांव प्रायोरिटी करून घेवं ऑलरेडी जे वर्क ऑर्डर प्लेस करता. आनी सपोज जर खंयची ना म्हणटा कावन्सिलान दिवना ते आमी कावन्सिलान धाडटा. आनी एक सर हांवें जेन्ना दिवचलच्या म्युनिसिपालिटीचो CEO आसा हेच्या कडेन जेन्ना आमी उलयताले तेन्ना एक गोश्ट कळून आयली की जितले प्रॉब्लम्स आसा पळय हेंचें सोल्युशन आसा पूण तें सोल्युशन पुटअप जायना. कावन्सिलान ह्यो गोश्टी फुडें हाडपाक जाय. गटरांचे स्पेसिफिकली आतां एक सांगता लादयो ना गटरांचे ते लादयांचे इश्यू जो आहा रिक्वायरमेंट जी आहा ही कावन्सिलान पुटअप करपाक जाय. ते तेंच्यांनी करना. हे गोश्टीक आतां आमी 2 वर्सां जालीं फॉलोअप करता. बाकीच्यो प्री मॉन्सून वर्क जो चल्ला हो एक सॅटिस्फॅक्टरी क्वॉलिटीचेर ना हें आमी सीओक दाखोवन दिलां. इवन गार्बेज ट्रान्सपोर्ट जो जाता सगळे पिशव्यो भायर लोमून तो भायर वत्ता कचरो अशा तरेचो ट्रान्सपोर्ट चल्ला हें आमी दाखोवन दिलें तांकां. आयज सीओन इतलेंच आश्वासन दिलां की बिफोर रेन पावस सुरू जावच्या पयलीं हे सगळ्या गोश्टीचेर आमकां सोल्युशन काडून दितले म्हणून परत एकदां आमी येतले ह्या गोश्टीचेर फॉलोअप घेवपा खातीर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. आतां रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. पळयत रावात गोमंतक TV.